गोवा की तरफ से मेरा सादर प्रणाम। मैं गोवा का हूँ। धन्यवाद। आपका हिमालय में हम लोग आया है ट्रैकिंग के लिए। आपका शुभ नाम और यहाँ का क्या बोलता है इधर, वो बताओ। ये जो जहाँ आप खड़े हैं हाँ। ये सेवबाग है। शिवबाग। सेवबाग नाम है और मेरा नाम दोतराम ठाकुर है। हाँ। ये हमारे छोटे भाई हैं सारे। अच्छा। ये हमारा बड़ा भाई है। हाँ। ये सब हमारे भाई हैं। ये हाँ। चाचा के बेटे हो। अच्छा। हम सुबह सुबह डेली ऐसे ओकेजन में इकट्ठे होते हैं। हाँ। यहाँ थोड़ा सा इलेक्शन का दौर चला हुआ है पंचायत लेवल का। अच्छा। उस सिलसिले में आपस में हम थोड़ा हाँ, बैठे थे। बैठक कर हम रहे पूरा देश से गोवा ट्रैकिंग के लिए इधर आया है, पूरा देश से। हम गोवा से है। हैं। आपको ये कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुल्लू कैसा लगा? पहली बार आए? नहीं, बहुत बार आया। अच्छा। हम्म। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। हाँ, इलेक्शन के वास्ते तुम इकट्ठा हो गए थे। अभी क्या करने का क्या? अच्छा। ये हमारा छोटा भाई इसके उप प्रधान के लिए खड़ा है अच्छा। और ये इसलिए इधर का नेचर के बारे में बोलो थोड़ा। यहाँ का नेचर तो आप देख रहे हैं जो सारे ऋतु आते हैं यहाँ। गर्मियों में भी गर्म है, समर ऋतु है, फिर बरसात में है, फिर जो सर्दियों में यहाँ बर्फ भी आता है और सर्दियों में तो काफी टेम्परेचर डाउन रहता है। अच्छा। अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ मई का महीना है और सुबह शाम तो ठंडी है। अच्छा। दिन को गर्म जो है रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 से ऊपर डिग्री जाता नहीं है। कभी कभार 1 घंटे के लिए 28-30 होता होगा, इतना ही है। बाकी टेम्परेचर तो बेस्ट है। गोवा में ऐसा वाला पत्थर का ये नहीं होता है घर में ऊपर, ये बर्फ के वास्ते ऐसा। अच्छा। मैं 1980 में गोवा गया हूँ। अच्छा। 1980 में। गोवा में तो समुंदर है ना, इधर तो बर्फ है। हाँ। हाँ। गोवा का लोग मच्छी खाता है, तुम इधर मच्छी बड़ा नहीं। तुम इधर क्या खाता है? मुर्गा खाता है। अच्छा। बकरा का बकरा। अच्छा। बकरे का मटन। बहुत आपको मिलके अच्छा लगा। आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं। अच्छी तरह से तुम्हारा इलेक्शन करो और गोवा के तरफ से प्रणाम। थैंक यू। बढ़िया।
आम्ही सध्या कुल्लू हिमाचलान आसात. हिमालयन यूथ हॉस्टेल इंडिया ऑर्गनायझेशन हांचो कॅम्प सध्या सुरू आसा. आनी ह्या कॅम्पाक गोंयचे क्रीडा खात्याचे संचालक म्हणजे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे हे गोंयच्या भुरग्यांची विचारपूस करपाक तर आयलाच, पूण बरोबर ह्या ठिकाणी जो व्यायाम करपाक जाय सकाळ फुडें 5 वरांचेर उठून जो आतां जो टायम जर समजत जवळ जवळ 6:30 वरां जाल्या, हांगा सगळो उजवाड आसा. थंडी अशी दिसता, पूण हांगासर जे इंस्ट्रक्टर जे शिकयता तुका व्यायाम करपाक, थंडी खंय तरी नाच जाता. सर, तुवें ह्या वर्साक म्हाका दिसता शेकड्या पेक्षा जास्त तरणाट्यांक देशाच्या वेगळ्या भागांतसान आयिल्ल्या ल्हान भुरग्यांक धरून जाणटे मेरेन भुरग्यांक जाणटेल्यांक नेणट्यांक तुमी हाडपाचो यत्न केला. आनी हातूंत हांवें पयलें फॅमिली ट्रॅक, तातूंत ल्हान भुरगीं आसात जवळ जवळ 10 वर्सांचे पासून आनी जाणटेय आसात, तुमी हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां सल्यूट सर. आनीक गोंयच्या तरणाट्यांक आनी गोंयच्या लोकांक एक बरी उर्बा येतली ह्या देवभुमीक हिमाचलान हाडपाचो तुमी यत्न केला. तुमचो फुडली मोख आनी तुमची फुडली येवजण कितें आसतली? सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं. वायच्या यूथ हॉस्टेल ऑफ इंडिया एक बऱ्यांतले उपक्रम पुराय भारत देशभर घडोवन हाडटा आनी इट इज वन ऑफ दी इन्स्टिट्यूट रिकॉग्नायज्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, माउंटेन इन्स्टिट्यूट. आनी तांचे कितलेशे वर्साचे परिश्रम आसात जे भुरग्यांक पुराय भारत देशभर यूथ घेवन येतात. आनी खूब जशें आतां सूर्यबाबान सांगलें की गोंयभरांतल्यान ऑलमोस्ट कितलेशे यूथ वेगळे वेगळे ट्रॅकाक आयिल्ले आसा. आजचो रोली गोली पास आसा, सारपास आसात, अशे वेगळे वेगळे ट्रॅकांक गोवा गव्हर्मेंट ऑलवेज हॅव बीन सपोर्टीव एंड दीस इयर ऑल्सो वी हॅव सपोर्टीव. सो ह्या युथाक म्हजें इतलेंच सांगणें की आज जसो युवा जेन झी म्हणात किंवा यूथ जनरेशन दे आर अट्रॅक्टेड टू लॉट ऑफ थिंग्स. दे हॅव लॉट ऑफ डिप्रेशन, दे हॅव लॉट ऑफ आय वूड से स्ट्रेस दॅट दे गोईंग. This is the place where you should come in, where you are away from your mobile, you are away from your digital toxicity, and I think this is the right place to be where explore nature. Adaptability जी आसता मनशा भितर, adjustment, adaptability, I think ती तुमकां पळोवपाक मेळटा. सो म्हाका दिसता की तुमी आतां मुद्दम म्हाका विचारलो की फुडलो कसो आसा काय म्हणून. मुद्दम म्हाका सांगान दिसता की फुड्या आनी जे कार्यक्रम आसा तांकां डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेर्स गोंय सरकार नक्कीच सहकार्य करता. म्हणजे युथां कडेन म्हाका दिसता खुबशी यूथ न्ही हें भिवूनूच येनात खूब वेळा की आपलें जातलें काय ना. जातलें काय थोडेशें फिटनेस जाय, थोडेशें ताका ट्रेनींग जाय, थोडेशें करत न्ही जाल्यार आय थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स दीस यूथ वील हॅव इन देयर लायफ. इट्स अ लायफ टायम एक्सपिरियन्स फॉर सच हिमालयन एक्सपिडिशन. सो हांगा येतकीच कांय जाणांक अशें दिसता की हांगा ऑक्सिजन कमी आसा. आमी समुद्र सपाटी पासून कितलेशे वयर, जेन्ना आमी सारपास वयता तेन्ना जवळ जवळ 13-14,000 फुटांचेर वयता. जेन्ना रोली खोली वयतले तेन्ना 12-13,000 वयतले. जशें जशें जे समुद्र कडेन रावता म्हणजे आमी स्वता गोंयकारांक ऑक्सिजनाचो भरपूर मोठ्या प्रमाणान मेळटा. पूण हिमालय ट्रेकिंगा येतरीच जे ऑक्सिजन जो मेन भंय आसता तो भंय वचपाक हांव 2012 सावन ट्रेकिंगाक येता. पयलीं आमकां गोंय सरकार किंवा कोणूच आर्थीक मदत म्हणजे कांय करनासलो. पूण पयली फावटी तूं संचालक आसतना आनीक म्हाका दिसता मंत्री क्रीडा मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या हातून पयली खेपेक यूथ हॉस्टेलाची जी फी आसा ती फी तुमी दिला. तुमकां खंय तरी तुमी यूथ आसा, खंय तरी तुमकां दिसता की गोंयचो तरूण, गोंयचो यूथ वो व्यसना कडेन वचनासतना खंय तरी हांगा आमी पळयता की हांगा तेकोनच वेगळी वेगळी ड्रग्साची झाडां आसा. पूण खंयचोच मनीस त्या ड्रग्सा कडेन दोळ्यान सुद्दां पळयना. म्हणजे ताका ताजी पडूनच गेलें ना. तो कितें करता हांगा तरी हांगासरल्या नेचरा फुडें इनवॉल्व जाता, इक्वल जाता आनी हांगा हें जाता. त्या बद्दल तुजें म्हणणें कितें? दोन प्रश्न तुम्ही विचारले की गोंय हे सी लेवलाचेर आमी रावतात आनी जेन्ना आमी जेन्ना माउंटनियर सायडीन वतात किंवा हिमालयाज म्हण किंवा वेगळे वेगळे ट्रॅक सिक्कीम म्हण हिमालयाज वेगळे वेगळे हातून सी लेवला पेक्षा खूब फूट आता 12,000-13,000 फीट. कशें आसा सी लेवलाचेर रावन सुद्दां माउंटेनियरींग इज नॉट डिफिकल्ट. थोडेशें ताका प्रॅक्टीस जाय, वॉकिंग रनिंग रेगुलर जर फिटनेस मेंटेन करीत जाल्यार म्हाका दिसता ल्हानांतलो ल्हान भुरगो 5 वर्सांचो भुरगो हे ट्रॅकिंग करूं शकता. किंवा ऑक्सिजन कमी तशें आसना तेज्यान तूं वयर वता एक्लमटायज जाता. 2 दीस हांगा सगळ्यांनी आशिल्ले आतां चालू आसात. एक्लमटायज जावन मनशाचो भंय आसा पळय आपल्याक जातलें काय ना
2 दीस जर तूं सारको येवन हांगा एक्लमटायज जाय ट्रेनींग घेत सारकी जाल्यार म्हाका दिसता अशे एक्सपिडिशन्स आर नॉट डिफिकल्ट. आनी तुमी पळयशात 10 वर्साचो भुरगो किंवा 8 वर्साचो भुरगो धरून एक जाणटे लोक सुद्दां ह्या एक्सपिडिशनाक आसात. आनी हांव फाल्यां वचपाचो आसा, आमी जॉईन करपाचो. सो म्हाका दिसता की ऑक्सिजन प्रॉब्लेम कोणाक जाता थोडेशें ट्रेनींग जाय ताका, आनी ट्रेनींग मेळटा एक साद्यांतलो सादो मनीस जो रेगुलर आपलें घरकाम करता, थोडेशें वॉकिंग रनिंग करता, म्हाका दिसता ते सुद्दां करूं शकतात. म्हाजें इतलेंच म्हणणें की यूथ जो आज वेगळे वेगळे कडेन आमी म्हणटात की ते वेगवेगळे डिसिजन भटकतात खूब वेळा. बरोबर. एडेप्टेबिलिटी म्हणून आसना, एडजस्टमेंट आसना, खुबशे सुसायडल टेंडन्सीज म्हणून स्ट्रेस मॅनेजमेंट, डिप्रेशनान खुबशे यूथ वतात वेगळे वेगळे कारणां खातीर. मुद्दाम अशा एक्सपिडिशनान येवन तांणी आपलें जो एक नेचरान रावून रावपाचो एक जे आनंद आसा पळय आयुश्यान तो प्रत्येक मेळना. तो म्हाका दिसता वर्सांतल्यान एक 8 ते 10 दीस ह्या मावंटनांनी घालपाक जाय जाल्यार मागीर सर आमी पयलें आमचे कडेन दर्या आसा आनी ह्या दर्याच्या वेळेर येणारो पर्यटक जे फॉरेनर आसता ते आपल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां दर्यान घालता उदकाक न्हांवपाक. आमच्यो आवयो आमी दर्यार जर गेलो जाल्यार बाबा तूं बुडटलो, तूं ही एक भंय खंय तरी आमच्या घरच्या बायल मनशांक आसा. ही जर कुशीन वचपाक जाय जाल्यार तुमकां दिसना की आमच्या माता भगिनीन सुद्दां हिमालयान येवचें, आपल्या भुरग्यांचेर एक देवभुमी आसा त्या हातूंत भितर ट्रॅकिंग करचें आनी ताजो अनुभव घेवचो. मुद्दम तुमकां सांगलें मुद्दम विचारलें की तो एक गोंया आसा आमकां न्ही गोंयकारांक थोड्यांक गोंया भायर वचून किंवा आमकां ते एक फॅमिली अटॅचमेंट जो आसा घरा कडेन रावपाचें घरा भायर तो खूब आसा आमच्या भुरग्यां मदीं. आनी जशें तुमी म्हणटा दुसरो भाग जर हांव पळयत आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिट इंडिया जर जातलें, हेल्दी इंडिया, विकसीत भारत आमी जेन्ना 47 विचार करता जाल्यार गोंय जे यंग जनरेशन आसा यूथ जे आसात आय थिंक ते फीट उरपाक जाय आनी ते फीट उरतले अशा कार्यक्रमाक ताणें मुद्दम येवपाक जाय. खुबशे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक खूब तुमी म्हणलें तशें उदकांक सोडना, खेळपाक सोडना, हें करना. आसचें काळजी आसपाक जाय तें थोडोसो एक फ्रिडम भुरग्यांक व्हरप, एक्सपोजर भुरग्यांक जर ल्हानपणांतल्यान दीत जाल्यार म्हाका दिसता खूब त्या भुरगो जेन्ना व्हडलो जातलो ह्याच टीम वर्कांतल्यान, ह्याच ग्रुप अंडरस्टँडिंगांतल्यान, ह्याच एडजस्टमेंटांतल्यान तो आपलें आयुश्य जगता आसतना एक ल्हानांतल्यान व्हडलो जावन बरो जातलो. सो पेरंट्सां कडेन इतलेंच की तुमी स्वता येवपाक जाय ह्या भुरग्यांक घेवन आनी भुरग्यांक मोटिवेट करपाक जाय. जर तांकां जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा केन्ना युथाक वचपाची गव्हर्मेंटाच्या मार्फत आसूं किंवा अदरवायज, आय थिंक वी शूड सपोर्ट अँड प्रमोट दीस यूथ सो दॅट दे अंडरस्टँड वॉट इज लायफ. लायफ इज नॉट जस्ट एट होम, इट इज बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ वॉल ऑफ दी होम. तुम्ही म्हणलें गोंयचे सामाजीक संस्था किंवा हेर जे वेगळे वेगळे संघटना आसा तांणी असो प्रयत्न करपाक जाय जो सरकारचो पालो आर्थीक म्हणा दुसरोय बीन की निसर्गा कडेन व्हरपाक किंवा हिमालय किंवा वेगळे वेगळे कडेन तुमी सदांच तांचे बरोबर आसतले. आनी गोंयचो यूथ हो वेगळे कडेन वचनासतना एक खंय तरी नेचरा कडेन, नॅचरल इंटेग्रिटी कडेन, राष्ट्रीय एकात्मते कडेन एक एकजूट आसतलो असो तुमचो यत्न आसतलो. क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर हांचो तुमचेर खरेंच वर्दस्त आसा अशें दिसता. कारण तुमी खंयचोय डायरेक्टर हांवें आज मेरेन पळयलो ना, खंयचोय संचालक जो एक 100 पेक्षा जास्त म्हणजे शेकडो भुरग्यांक जेन्ना येता तो स्वताक हांगा येवन व्यायाम करता, ट्रॅकिंग करता आनी ह्या लोकांची वासपूस करता. तुमी थोडक्यान सांगा. म्हाका स्वताचें नांव पळयता की डायरेक्टर कमी समजून म्हाका अशें दिसता की आय एम मायसेल्फ, आय रन, आय डू मॅरेथॉन्स, आय लायक माउंटेनियरींग, आय लायक ट्रॅकिंग. सो हांव जेन्ना हांगा येयला म्हाका तांचे मदीं एक सादो मनीस म्हणून रावपाचें यत्न जाल्यार डायरेक्टर आसाच, बट तरी सुद्दां हांगा येवन ह्या भुरग्यांची उर्बा वाडोवपाक जाय आशिल्लें म्हाका. आनी दुसरें म्हणल्यार एक मॅसेज दिवपाक जाय आशिल्लें की आमी फक्त ऑर्गनायज करना किंवा तांचे वांगडा वचना, हांव मुद्दम पळोवपाक आयिल्लो कशें तरेन ऑर्गनायज करता. आनी लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली YHI has done excellent work. They have organized so beautifully and so they have taken care of all things. And जसं तुम्ही म्हटलें वी मस्ट थँक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स रमेश तवडकर सर. तांच्या मार्गदर्शना खाली पुराय ट्रूप आणि पुराय ग्रूप हांगा जाल्ले आसा. ते सदांच स्वता भुरग्यांक मोटिवेट करून ते सदांच पुश करपी मनीस. तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सर सुद्दां जे आमचे मुख्यमंत्री आसात ह्या सगळ्या लोकांचो आधार लावन मुद्दाम हांव परत एकदा स्पोर्ट्स मिनिस्टराचें कौतुक केलें. तांणी जेन्ना आमी तांकां डिस्कस केलें धाड म्हटलें आनी ह्या भुरग्यांक फुडें खंय तरी असो एक्सपोजर दिवपाक जाय तांची एक इच्छा आशिल्ली. आनी हांव ह्या भुरग्यांक जेन्ना पळयता की एज इज जस्ट अ नंबर अशें म्हाका दिसता. आनी ल्हानांतलो ल्हान भुरगो आसूं किंवा व्हडलांतलो व्हड सोयरू बाब सुद्दां आज स्वता ते ट्रॅकिंग वचपाक तो कितलींच वर्सां करता, 11तल्यान कितलीं वर्सांच जालीं तो आतां ट्रॅकिंग वतात. ताका जर पळयशात आय थिंक ही कॅन बी युअर वन ऑफ द लिवींग एग्जाम्पल की ह्या एजीर सुद्दां जर हांव ताका जाणटो म्हणना, ही इज स्टील यंग, व्हेरी यंग. जाल्यार तुमी एक एग्जाम्पल अशें घेवन म्हाका दिसता सगळ्यांनी अशा कार्यक्रमाक जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तर मुद्दाम येवचें
आणि आपल्याक एक वेगळो अनुभव जो आमकां मेळूं शकना आपल्या बिजी लायफान. आमी खुबश्यो गोश्टी स्ट्रेसफूल सिच्युएशन जगतात, अशा हातून येवन एक लायफ कशी जगपाक जाय शिकपाक जाय. आणि आमचो जो विकसीत भारत घडोवपाचो जो आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें जे एक विजन आसा जाल्यार फिट इंडिया उरपाक जाय. फिट इंडियांतल्यान आमी जर हेल्दी उरत जाल्यारूच आमी विकसीत भारत घडोवपाक पावतले. डॉक्टर अजय गावडे, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तुम्ही ह्या ठिकाणी आयले आणि गोंयच्या आणि देशांतल्या युवकांची उर्बा वाडयली. चडांत गोमंतक टीव्हीच्या वतीन देव बरें करूं. धन्यवाद. गोमंतक टीव्ही खातीर हिमालय मणिकरण सावन रिपोर्टर सोयरू कुमारपन.